नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयच्यान 3 दिसांच्या राजस्थान भोंवडेर आसात. आज तांकां उदयपूर विमानतळाचेर राजशिश्टाचारा प्रमाण येवकार दिलो. त्या उपरांत राष्ट्रपती मुर्मू हांणी मोहनलाल सुखाडिया विद्यापीठाच्या 32व्या पदवी भेटवण सुवाळ्यांत वांटो घेवन पदव्युत्तरांक पदव्यो प्रदान केल्यो आनी मार्गदर्शन केलें. हमारी बेटियां सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं. मेरे संज्ञान में आया है कि आज पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में छात्राओं की संख्या छात्रों से अधिक है. ये बहुत खुशी की बात है कि मैं पदक जीतने वाले सभी छात्राओं की विशेष बधाई देती हूँ. छात्र ने सोच रहे होंगे छात्राओं को विशेष बधाई दिए, छात्रों को क्यों नहीं? छात्र तो पहले से ही बधाई के पात्र है, लेकिन छात्रियां आगे आ रही है देश के लिए, समाज के लिए. ये बहुत बड़ी गर्व की बात है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर म्हयन्याक आकाशवाणीच्या माध्यमांतल्यान मन की बात ह्या कार्यावळी वरवीं समेस्त भारतीयां वांगडा संवाद साधतात. ही कार्यावळ सुरू जावन आज 10 वर्सां पुराय जाल्यात. ह्या फाटभुंयेर उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशभरातले कोट्यांनी दर्शक हे कार्यावळीचे खरे सूत्रधार आसात अशें म्हळें. ह्या म्हयन्याक तांचो 114वो भाग प्रसारीत जाला. सेगीत 3रे फावट प्रधानमंत्री पदाचेर पावतकच नरेंद्र मोदी हांची ही 4थी कार्यावळ. हरियाणात शेनवारा म्हणजेच 5 ऑक्टोबराक 90 मतदारसंघा खातीर जावपी विधानसभा वेंचणुके खातीर प्रचार करपाचो आज निमणो दीस. साबार राजकीय पक्ष आपल्या म्हत्वाच्या आनी म्हालगड्या फुडाऱ्यांक आयच्या दिसा प्रचार कामांत देंवयतना पळोवंक मेळटा. शेनवारा जावपी मतदान प्रक्रियेचो निकाल 8 ऑक्टोबर दिसा जाहीर जातलो. भाजपा वतीन योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा शर्मा तशेंच पुष्कर सिंग धामी आज हरियाणात प्रचार कामांत वांटेकार जातले. तशेंच काँग्रेस पक्षा वतीन दीपेंद्र हुडा हरियाणात भौशीक सभेत वांटेकार जातले. उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी आज हरियाणात जावपी विधानसभा वेंचणुकेच्या प्रचार करपाच्या निमण्या दिसा कुरुक्षेत्र हांगा आयोजीत केल्ल्या एका भौशीक सभेत वांटो घेतलो. ह्या वेळार उलयतना हरियाणा राज्यांत भाजपा सरकाराच्या फुडारपणा खाला देशांत जाल्ल्या उदरगतीचो प्रत्यक्ष अनुभव घेतला असो दावो योगी आदित्यनाथ हांणी केलो. नवे महामार्ग, रेल्वे, नवे फ्लायओव्हर तशेंच तरणाट्यांक भ्रष्टाचार करनासतना रोजगार मेळोवन दिवप हे भाजपा सरकारान हरियाणात शक्य करून दाखयलां अशें तांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. 10 वर्ष के अंदर हरियाणा ने डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में कार्य को होते हुए एक अंजाम तक पहुंचते हुए देखा है. हाईवे का निर्माण, रेलवे की प्रगति, नए नए फ्लाईओवर और रोड ओवर ब्रिजेज बनना, नए नए औद्योगिक क्षेत्र का विकसित होना, युवाओं को बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरी और रोजगार की सुविधा उपलब्ध हो जाना. जुवारी नगरातल्या केरळ संगमम सोसायटीच्या 11व्या वर्सुकी कार्यावळीचे काल आयोजन केल्लें. वास्को बायणातल्या रवींद्र भवन सभाघरांत आयोजीत केल्ल्या ह्या कार्यावळीक वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार हे मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. तांचे हस्तुकी पारंपारीक दिवली पेटोवन कार्यावळीचे उक्तावण जालें. ह्या वेळार केरळ संगमम सोसायटी जुवारी नगराचे अध्यक्ष हरीश कुमार नायर, रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष जयंत जाधव, FAGMA म्हळ्यार फागमाचे अध्यक्ष वासू नायर, सेबेस्टियन थॉमस, अनिल मॅथ्यू आनी सुनील येजंतारा आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार आमदार साळकार हांणी उलोवप केलें. I've been really associated with your Samajam for a very long time. Even before I was a MLA, even when I was a councillor, you all have given me too much of love. So I think so it is my time now to repay whatever you all have given me. And in a very slow manner, I think so we are doing that. I congratulate
the Kerala Sangamam for organizing this very nice evening, getting all together. The best part about Kerala Samaj is that still you all are rooted to your roots. You all have come very far. Your Janma Bhumi may be Kerala, but Kerala and Goa, there is no much difference. The same thing, but you all have come from so far, and you all have contributed to Goa's economy. Today, if Goa is prospering, it is, I think so, the Kerala Samajam people who have been staying here for long. We all know that you all are very hardworking, and you all have contributed immensely to our Goan society also. उक्तावण कार्यावळी उपरांत संस्थेच्या वतीन वेगवेगळ्या सांस्कृतिक कार्यावळीचे आणि लायव्ह म्युझिक शोचे लेगीत आयोजन केल्ले. केंद्रीय संचार ब्युरो आणि वायकाउंट ऑफ पेडणे हायस्कुलाच्या जोडपालवान राष्ट्रपिता महात्मा गांधीच्या जन्मदिसाचे औचित्य साधून सुमार 700 विद्यार्थ्यांनी महात्मा गांधीची प्रतिकृती साकारून नितळसाणीचो संदेश दिला. बुधवारा 2 ऑक्टोबर दिसा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती तसेच आदले प्रधानमंत्री सर्गेस्त लाल बहादूर शास्त्री हांच्या जयंती निमतान ह्या खासा कार्यावळीचे आयोजन केल्ले. गांधीजींच्या आवडत्या रघुपती राघव राजाराम ह्या भजनाच्या फाटभुयेर शालेय विद्यार्थ्यांनी ही प्रतिकृती सादर केली. वायकाउंट हायस्कुलाचे कला शिक्षक राजमोहन शेटये हांच्या संकल्पनेतल्यान ही आगळी वेगळी प्रतिकृती साकार जाल्ली. कम्युनिदाद कायद्यातले प्रस्तावित बदल गोयच्या हिताचे आसात. ह्या बदला प्रमाण ज्या कारणा खातीर कम्युनिदाद जमीन दिल्या त्याच कारणा खातीर ताचो वापर करप बंधनकारक थारतले. मात आमदार कार्लूस फेरेरा हांणी ह्या बदलाचेर केल्ली टिका राजकीय हेतू आसा असो आरोप भाजपा प्रदेश म्हणयारे यतीश नायक हांणी केला. पणजे भाजपा मुख्यालयांत आयोजित केल्ल्या पत्रकार परिशदेंत तांणी प्रस्तावित कायद्याच्या बदलाची म्हायती दिवन ताचें समर्थन केलां. जो प्लॉट कम्युनिदादींच्या कोडा अंडर अलॉट जाता तो एका स्पेसिफिक पर्पजाक अलॉट केल्लो प्लॉट तो दुसऱ्या पर्पजाक यूज ना जावचो आणि युटिलायझेशन ना करचें म्हणून गोंय सरकार अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर सावंत हांणी पयर डिक्लेअर केला ते भशेन कायद्यांत दुरुस्ती करतले अशें म्हणून सांगलां. ताजेर पडलोणचे आमदार बाब कार्लूस फेरेरा हांणी एक वक्तव्य केलें. So therefore, ये criticism जे आसा त्या criticism basically there is no, it is a political criticism. ताका it is criticism for the heck of it. So basically, this amendment of the code of Comunidades to this extent, which Honorable Chief Minister has spoken the other day, is in the interest of the state, is in the interest of the land, is in the interest of the code of Comunidades and every Comunidad. आयच्यान ICC बायलांचे संवसारीक T20 करंडक सर्त सुरू जाता. हे सर्तीचे साबार खेळ दुबय आणि शारजा हांगा खेळटले. हे सर्तींत एकूण 10 पंगड वांटेकार जातात आणि ह्या पंगडाची 2 गटांनी विभागणी केल्या. ब गटांत भारता सयत पाकिस्तान, न्यूझीलंड, श्रीलंका तशेंच ऑस्ट्रेलियाचो आस्पाव आसा. आज जावपी खेळांत पयल्या पावण्यार बांगलादेश आड स्कॉटलंड पंगडाचो खेळ जातलो जाल्यार दुसऱ्या खेळांत पाकिस्तान श्रीलंका आड खेळटले. भारतीय पंगडाची मोहीम फाल्यां न्यूझीलंडाच्या पंगडा आड सुरू जातली. भारतीय पंगडाचे फुडारपण फलंदाज हरमनप्रीत कौर करतल्यो. आज अश्विन शुक्ल प्रतिपदा म्हळ्यार आज घटस्थापनेचो दीस. ह्या दिसा कांय घरांनी आनी देवळांनी घट बसोवन 9 दीस देवीच्या वेगवेगळ्या रुपांची पुजा करतात. देवीच्या वेगवेगळ्या रुपांतल्यान शक्ती, बुद्धी, शांती मेळपाच्या भावनेंतल्यान ह्या दिसांनी देवीची आराधना करतात. शेती संस्कृतीच्या दिकेन लेगीत रब्बी हंगामाच्या सुरवेक सुरू जावपी घटस्थापनेक खूब म्हत्व आसा. जाल्यार भौशीक दृश्टीन नवरात्रीच्या दिसांनी वेगवेगळ्या सुवातींचेर आयोजित केल्ल्या सांस्कृतिक, सामाजीक आणि शैक्षणिक उपक्रमांतल्यान बायलांच्या शक्तीचो जागर करतात. आयच्या पयल्या दिसा माता दुर्गेच्या शैलपुत्री रुपाचे पुजा करतात. पर्वतराज हिमालयाची चली आशिल्ल्यान ही शैलपुत्री ह्या नांवान प्रसिद्ध जाल्या. देशभरांत तशेंच गोंयांत लेगीत वेगवेगळ्या देवळांनी आकर्षक विजेची रोषणाय केल्या. आज सांजे देवळांनी मखर आनी दांडियाच्यो कार्यावळी लेगीत आयोजित केल्यात. मजगतीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशवासियांक नवरात्री निमतान परबी भेटयल्या. आप सबको विजयादशमी की अनेक अनेक शुभकामनाएं.
बिहारांत कोसी आणि गंडक न्हंयाक हुंवार आयिल्ल्यान सुमार 17 जिल्ल्यांतली सामान्य जीण विस्कळीत जाल्या। सहरसा, दरभंगा, मधुबनी आणि खगडिया ह्या जिल्ल्यांतले खुबशे गांव उदकापोंदा गेल्यात। नेपाळांत फाटल्या 24 वरांत व्हडा प्रमाणांत उटंगराचो पावस पडिल्ल्यान कोसी आणि गंडक न्हंयांनी उदक भरलां। भारत नेपाळ शीम वाठारांत हाय अलर्ट जारी केला। बिहारांत 38 जिल्ल्यांतले 17 जिल्ले पुरायपणान ह्या हुंवाराक लागून प्रभावित जाल्यात। सुमार 15 लाख लोक त्रासान आसात। उदक भरिल्ल्यान रस्ते, पूल आणि रेलमार्ग लेगीत उदकापोंदा आसात। हाका लागून रस्तो येरादारी आणि रेल्वे सेवा लेगीत पुरायपणान विस्कळीत जाल्या। मदत आणि बचाव कार्यां झुजाव पावण्यार सुरू आसात। इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।